पोरन्या बस स्टँडाचेर आसा. आतां हे बस स्टँड अशें पोस्ट जाल्लें आसा. वयता थंय हांगासर कचरो गार्बेज पळय कितली पडलेली आसा. सोराच्यो बाटल्यो पडलेल्यो आसा तेवटेन. तेन्ना ते वायन शॉपा कडेन विनंती करता, खंयचीय म्हापशेची वायन शॉपां आसूं, तेंच्यांनी चडांत चड कस्टमराक सांगपाचें बाबा तुमी हांगासर बियरी ह्यो घेवपाच्यो न्हू. तुमी घेयात विकत्यो आनी चलात आनी खंयसूर दुसरे कडेन पियात. आनी एक्सायजे कडेन मागता हांव की तेंच्यांनी लक्ष घालपाची गरज आसा. कित्याक आतां तेंच्यांनी शॉपकारांनी सांगलें पण ते आपले कर्म करपाचे सोडचे ना. ते पब्लीक लोक पिवंक येतात पळय मायग्रंट, ते आपले पिवपाचे कर्म केन्ना कमी करचे ना. कित्याक सांगता तो कश्ट ओनर वायन शॉपालो सांगतलो म्हाका सायटीक वचून पिया म्हणून. पण ते दिसा पळयल्यात तुमी आयताराक कितें जालां तें. घाण करून गेले हांगासर. आनी गोंयचें नांव घाण करपाक एक नंबर आमचे मायग्रंट आसात. हांव म्हणटा एक्सायजकूय म्हणटा की बाबा तेंच्यांनी फेरी मारतात तुमी पेट्रोलिंग करतात तेन्ना हांगासर म्हापश्यानूय पेट्रोलिंग करचें. आनी पुलिशे कडेन मागता कित्याक कोणाची वायट घटना घडची न्हू. कित्याक पियेल्या उपरांत मनीस वेगळोच जाता आनी पियेच्या पयलीं मनीस वेगळोच आसता. तें हांव सांगूंक सोदतां की पुलिसांनी हांगासर लक्ष घालपाची गरज आसा. एक्सायज तेच्या कडेन विनंती करता तेंच्यांनी गरज घालपाचें लक्ष आसा. आनी दुसरी गोश्ट आमचो कदंबा इन्चार्ज कोण आसा पळय तेणी सेक्युरिटीक सांगून हांगा लक्ष घालचो. कित्याक हांगा सेक्युरिटी 2 दीस सारकी आसता, 8 दीस सारकी नासता. तेन्ना सेक्युरिटी आनी तुमी जाय 2 भुरगे घेवचे हांगा. कित्याक 2-3 जाणां कडेन कामां जावचें ना. हे बस स्टँड कितें तेवटेनूय आसा आनी हेवटेनूय आसा. लक्ष खंय म्हूण घालतले ते 2 जाण सेक्युरिटी. थंय न्हिदलेले कोण तरी सोंप्यार तांकां ते उठयतात. बरें आहा, बरी गोश्ट आहा. पूण हांव म्हणटा फाटल्या दिसांनी म्हटलेलें हांवें अशें 2-3 फावटी म्हटलां. हांव म्हणटा म्हापसा बस स्टँडार ही अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. पाड पडलेले आहा म्हापसा बस स्टँडाचेर. सांगपाक गेल्यार इशू खूब आसा पण हांव कळकळीची विनंती आसा कदंबा कडेन मागता हांव की तेणी बेगींतले बेगीन हें काम करून घेवचें. आनी ह्या घाणें आतां वास मारता पळय फाटल्या दिसांनी वास मारता आतां वास कमी जाला. तो वास असोच कमी जावचो. आनी ते तुमी ते घाण करतात पळय खंयचो संडस येता तो हांव नको. पण हांगा फाटल्या दिसांनी म्हाका वास येतालो. आतां फाटल्या दिसांनी केन्ना तेंच्यांनी भरून व्हेला ह्या 15-22 दिसाक. जो विशय म्हापसा बस स्टँडार जो घडले ते आनी मिडियान हायलायट केल्लो की लोक बस स्टँडार बसून सोरो पिया येतात. तेजे उपरांत मिडियाचे हायलायट जाले उपरांत एक्सायज डिपार्टमेंट जो एक्शन घेतला म्हाका दिसता क्लियरली दाखोवन दिता की हांगा डेफिशन्सी ऑफ सर्वीस येता. म्हणजे कितें परत परत मिडियान हायलायट करपाची गरज ना. रेग्युलरली एक्सायज डिपार्टमेंट आनी KTCचे ऑफिशियल थंय विजीट करपाक जाय. आनी ही परिस्थिती आउट ऑफ हँड जावपाक त्या लेवलाचेर जावपाक दिवचें न्हू. आनी तेंच्यांनी रेग्युलरली म्हणजे विकली तेंच्यांनी विजीट मारपाक जाय. आतां आमी पळयतात की कितले विशय येयलेले आहा की तेंचे लायसन्स सारकें ना, तेंचे टायमींग बोर्ड सारकें ना, खुबशे विशय आसा. आनी म्हाका दिसता जे बस स्टँडान कितें घडटा न्हू ते सगळे लोक पळयता. जावं आमचे बार्देसचे आनी बाकीचे लोक जे बस स्टँडार येतात तांकां दिसून येता प्लस ट्युरिस्ट. सो बस स्टँड सारकें क्लीन आनी एज पर द रूल्स मेंटेन जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता आमी तेजेर लेटर बरोवपाचें आहा टू KTC. ऑलरेडी आमी खुबशे विशय मांडलेले आहा पूण KTC आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट हेजेर लक्ष घालपाक जाय. कित्याक इज अ व्हेरी बॅड इम्प्रेशन की हें आतां कमर्शियल टावन म्हणजे म्हापशा भितर हें बस स्टँड हें चलता इट इज नॉट अ गूड थिंग. आनी म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर हे आतां हॉलिडे सिजन मेच्या म्हयन्यान गोवा कॅनाच्या वतीन आमी बरयतले आनी वी वील आस्क फॉर regular periodic inspection of all the alcohol outlets which are in and around the bus stand. With regards to the incident that has taken place on Sunday, completely condemn this incident. I have taken up the issues with both departments, our home department, Mapsa police station, DYSP, as well as excise department. Donor department and Sunday, they have already initiated action on Sunday night when I got the information. Immediately Monday morning they have asked and we are meeting with the owners of this place. हांव विनंती करता प्रत्येक वायन स्टोराक की जेन्ना तुमी आयटम विकता लोकांक मेक शुअर दॅट दे डू नॉट कन्ज्यूम इट आउटसायड युअर शॉप्स. ड्रिंकिंग इन पब्लीक इज अ पनिशेबल ऑफेन्स. म्हाका खबर ना खूब लोकांक घोडे खबर आसचें ना बट इट इज देर इज अ फायन फॉर ड्रिंकिंग इन पब्लीक.
and police will take strict action. आमी म्हापसा PI already सांगलेलें आसा to initiate these drives all over Mapsa. So with regards to Mapsa, we will ensure that this incident does not take place again. Maybe गोडेक आयतार आसलें म्हणून there was nobody to check the situation, but be assured that it will not repeat again. आम्ही असा म्हापसा बस स्टँडाचेर आणि म्हापसाचो बस स्टँड हो उत्तर गोंयांतलो एक म्हत्वाचो बस स्टँड पूण हे बस स्टँड जर पळयलो जाल्यार तो हांगा हो बस स्टँड हो सोऱ्याचो अड्डो आनी गार्बेजीचो अड्डो जाल्लो आहा. वचत थंय पळयत जाल्यार सगळें गार्बेज आहा. हांगासरली गार्बेज क्लीन जाल्ली दिसना. आतां हांगासर सायडीकूच आमकां पळयलें हांगासर गार्बेज पडलेले. तशेंच वचत थंयसर सोऱ्याच्यो बाटल्यो बियरीच्यो बाटल्यो सगळ्याक पडलेले आहा. गेल्या दोन दिसां फाटीं हांगासर अशेंच कोणी तरी येयले आनी ट्युरिस्ट येयले ते आनी तेंच्यांनी हांगासर सोरो पियेलो आनी घुमसाण घातलें आनी हे जेन्ना त्यांनी हायलायट जाले त्या उपरांत मागीर एक्सायज येयली आनी तेंच्यांनी हितून कितें एक्शन घेवपाक घेतलो केलो. पूण तरी आसतना हांगासर कितकें जालें तरी आमी कितलेंच फावटी तरी न्यूज केलो आमी स्टुडंटाचेर कितलेंच फावटी म्हणून आमी त्यान भायर गोवा कॅन मल्टी हे तेंच्यांनी बी कितलेंच फावटी तरी किमान 6 म्हयन्यांनी येवन हांगासर इन्स्पेक्शन करतात. पूण तरी आसतना हांगासर सुदारणा ही कांयच जायना. हांगासर जर पळयलो जाल्यार सगळे हांगासर जे मायग्रंट आसा ते सोरो पियेतात. वचत थंयसर तो पिवन न्हिदलेले असतात. घाण सगळ्याक केल्ली आसता. बस स्टँडाचेर पळयलें जाल्यार सारकें लोकांक पॅसेंजर आसा तांकां बसपाक पासून घर सारकें मेळना. हांगासर गोरवां भोंवतात भितर, कुत्रे भोंवतात हांगासर. दुसरे जो सेफ्टी आसा तेचो वास मारता. लोक खंयच्या खंय रावन मुततात बी आनी हेचेर कोणाचो लक्ष ना की खूब जाणांनी असो डिमांड केलो की बस स्टँडाचेर सुदारणां हाडची पूण कांयच जालें ना. पूण आतां तरी आसतना आतां खूब जाणांनी सांगला लोकांनी सांगला इवन MLA पासून आतां सांगला की आपूण तरी लक्ष घालता म्हणून. हांगासर लक्ष घालून हांगासर हो जो मेन जो उत्तर गोंयाचो हो जो बस स्टँड आसा तेची सुदारणा जावची. हांगासर जे ट्युरिस्ट येतात तांकांय बी बरी फॅसिलिटी मेळची. लोक जे हांगासर येतात बशीक लागून येतात तांकांय बरी फॅसिलिटी मेळची. स्टुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकरा वांगडा हांव श्याम फडते. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.